आडवो कुकूम लावप हें म्हणजे आमच्या घराण्याची एक प्रकारचो मान तो आमचो. आतां तूं विचारतलो म्हाका हो मान कित्याक? तुका खबर आसा की गोंयाक आनी गोंया भायर सुद्दां आडवे आनी उबे लोक असतात. आडवे हे शिवाचे भक्त आणि उबे विष्णूचे. तेन्ना जेवणाची पद्दत कशी आशिल्ली, सकाळीं उठली की पेज ही जेवंकूच जाय. पेज जेवून तो खंय हे न्हेसून पुडवी न्हेसून तोपी घालून शाळेक वतालो. आनी ही पेज सर्रास सगळ्यांगेर चलताली, पेज आनी ती दोणांतली आमली. पूण आतां कितें जालां, जमाना बदल गया. आतां ताजे जाग्यार भाकरी पोळे ते आयले. गोंयकार आनी नुस्तें वेगळें काडूंक मेळना ही गोश्ट खरी. पूण गोंयकाराले एक गणे सारकें, जेन्ना जेन्ना तुजें सण आसलें, कांदो ना, लसूण ना, ती आयदनां दिश्टीच पडना तुका. 2 दीस पयलींच ती दुसरे कडेन दवरता, मातशी तांकांय बी सुटी दिता आमी. आमचो ब्राह्मण समाज, ब्राह्मणान ज्यो पोट शाखा आसात ब्राह्मण जातीन, तातूंतली आमची पोट शाखा ही कराडे ब्राह्मण शाखा. पंचद्रवीड आमी जे म्हणटा, कराडे, चित्पावन, देशस्थ, पद्ये, तातूंतले आमी कराडे. आम्ही हांगा पुजारी म्हणून आसात. काही लोक पुरोहित म्हणून काम करतात, म्हणजे लोकांगेर वचून भटपण भिक्षुकी करप, ते तशें काम करतात. अर्थात आमी तें काम करता, पूण आमी लोकांगेर अशें अन्न पाणी वगैरे अशें कांय घेयनात. कित्याक आमच्यान तें हेंच ना, जनरेशन आमच्यान ना तशें पद्दतूच ना. आनी आमी परान्न म्हणटा, म्हणजे दुसऱ्या कडलें अन्न घेयच ना. आमी शिजयल्लेंच, आमच्या लोकांनी शिजयल्लेंच अन्न घेतात. आनी आमकां तें पाळचें पडटा. अश्यो काही गोश्टी देवाच्या कामान सुद्दां आमकां हें सोवळें जें आसा पितांबर, हें इतर लोक जर आपुडले, आतां हें जाता हें सोवळें, हांव हें धुवपाक जाय म्हाका, त्या शिवाय हांव तें देवीक आपुडूंक शकना. अशें तें सोवळें पाळचें पडटा. आनी तें पाळ्ळें तरूच तेका देवाक पावित्र्य उरता. आमी कशें येवन देवाक आपुडलें, कितेंय केलें, तें देवाचें पावित्र्य कमी जाता. त्यामुळे प्रसाद वगैरे हो जे एक वेव्हार हांगा चलता, म्हणजे जी पद्दत आसा, ते सुद्दां ते प्रसादाक, देवाचो प्रसाद जर खरो जावपाक जाय, तर आमी सुद्दां तशे पद्दतीन देवा कडेन काम करपाक जाय. अशें एक सोहळ्या वेळचें आसा. तशेंच आमी लोकांगेर परान्न घेयनात, म्हणजे लोकांगेर च्या बी घेयनात. तशेंच कांदो, लसूण हें आमच्यान हें मानलेलें आसा, निशिद्ध मानलेलें आसा, म्हणजे खावचें न्हय आमी, अशें पुर्वापार आसा आमची परंपरा. म्हणजे डायरेक्ट थोडक्या भाशेन सांगपाचें म्हणजे आमच्या दृश्टीन तें नुस्तें, तेका आमी आपुडूंकूच जायना अशें, तें आमी सहसा खायनात. बरेचसो समाज आमच्यान खायनात. चुकोन कोणी खाल्लो तर तो बी रातचो, दिसाक खावन परत देवाक घेवन आपुडलो अशें जावचें ना केन्ना. आमी खाल्लो तो रातचो खाताले, सकाळीं उठून न्हाताले. स्नान करून सोवळें न्हेसून आनी मागीर पुजेचो आरंभ. पूर्वी सांगल्या प्रमाणे संपूर्ण दिसभर मागीर देवूळ उगडें आसताच. सोवळें म्हणजे रोहित तें एक सिल्क आसता रेशमी, तें सिल्क किंवा पुडवें. समज जर तूं सिल्क न्हेसून जर जेवपा बसलो तर तें सिल्क उमळपाक जाय. पुडवी तर उमळूंकूच जाय. पण पुडवें आनी रेशमी सिल्क म्हणजे ताकाय म्हणटा धोती, आतां आमी पुडवी म्हणल्या, तें हिंदू धर्माचें म्हणजे खरें हिंदू धर्माचें आमची ती रीत आनी आमची ती कस्टम, तो कायदो. आतां खंयीय पुजेक वचूं कितेंय बदलत अशें म्हजे तरी, पूण तें पुडवें धार्मीक वेळार बदलचें ना. आनी बदलल्यार म्हाका दिसता हिंदू आनी हिंदू उरचो ना. In Hindu religion, in upper caste, we have 16 rituals which are to be performed during his whole life, and we call 16 sanskar, and one of it is threading ceremony, which is done at the age of 8. So during this wedding threading ceremony, that zanve or a thread is put on the shoulder, and then it is then they say that he can be till his marriage he becomes a brahmachari, and he is supposed to take studies, learn various things during that period till his marriage. He becomes a brahmachari, and threading ceremony is very important to start with this study. After threading ceremony, he is sent to in a earlier period. He was sent to the guru, and his studies would start. सारस्वताक आतां लग्नाचे हांव टायम सांगता. आतां म्हज्याच आवयले धर,
म्हज्या आवयक आपल्यालें लग्न म्हणून सुद्दां खबर ना. मराठी 3री पास जाली, कोणी तरी सांगलो कोण तरी आसा, मागीर मदींच मध्यस्थ दादले पडले आनी लग्न 13 वर्सांचेर जालें. आनी तें नक्षत्र पळयतालें, फक्त भांगर सामको तिका कोंडभर घाल्लो आनी तिजें लग्न केलें. तिका न्हवरो कितें म्हूण खबर ना, कोण कितें म्हूण खबर ना. हें म्हज्याच आवयलें म्हूण न्ही, 13 आनी 12 वर्सांच्या शिक्षणाच्या टायमार तांकां ताजो अर्थ तरी कितें कळटलो. पूण तेन्ना पद्दतूच अशी आशिल्ली की भुरगेपणा लग्न आनी तांचें मागीर सगळें भुरगेपणा जातालें. अशे वेळार तांची जिवाची हानी खूब जाताली, तांकां सामकें अवेळी भुरगीं जातालीं. पूण हें चलत आसतालें. My father is very liberal. He doesn't mind me getting married to any other community. But my mother, she believes in cultures and traditions. So she expects me to get married to a person from the same community. नक्षत्र त्या भटा कडल्यान पळयतात आनी भट मागीर गूण सांगतात. आतां गूण नाडी गोत्र पळोवन ते गूण सांगतात. इतलें जालें म्हणून कांयच जायना, चल्या चली पसंत पडूं जाय, ताजें शिक्षण, ताजी इन्फॉर्मेशन. पूण हें अजून चलता. लग्न ठरोवपा संदर्भात की कोण तरी असे नातेवाईक सुचयतात, अमकी चली आहा, अमको चलो आसा अशें वगैरे. मागीर ते आमी चली पयलीं फोटो पळयतात एकामेकाचो. तो जाल्या उपरांत मागीर पत्रिका पळोवप, म्हणजे हॉरोस्कोप. तितूर जर ते गुण जुळ्ळे तर मागीर देवा कडेन प्रसाद घेवन मागीर पळोवपाचो कार्यक्रम सगळ्यांक दाखोवप आनी अशे तरेन मागीर तें लग्न नक्की जाता. विशिश्ट काळ असो आसलो की आमच्याच समाजा भितून जाताली. पूण आतां पंचद्रविडी शाखा ज्यो आसात तेतूंतली रोटी बेटीचो वेव्हार चलतात. आमच्यो चलयो आमी आमच्यो ज्यो 5 पोट जाती आसात ह्या भितरूच दितात. तितूरच ते म्हणजे तशी आमची लग्नां जातात. कराडे, चितपावन, पद्दे, देशस्थ हे ज्यो 4-5 जाती आसात हितूरच आमच्यो कार्यां जातात. आनी खरें तर तशेंच जावपाक जाय, तर फुडल्या जनरेशनाक सगळ्या दृश्टीन तें बरें पडटा. पळय, आतां सगळें बदललां. आतां लोकांक जर मान्य ना, एक सोपो उपाय आयला, बांयक जीव दिवप किंवा आत्महत्या करप. म्हणजे त्या खातीर आवय बापायकय भंय जाता आनी सगळ्या पयलीं नांव काळें जाल्लें आसता. आत्महत्या करून, नाजाल्यार खून जिवाचें करून, नाल्यार म्हाका सदां येता पयलीं एक दुजे किल्ले लागलो सिनेमा, 3 वरां भितर तो वासू आनी सपन मारता. हांगा दिसभर वासू सपन मारपाक लागली. आनी आतांच्या दृश्टीन सांगता येना भुरगे की ह्याच समाजाचे जातले असो ना, कित्याक आतां सगळें प्रेम प्रकरण जालां. अशें खूब भाशेन आमच्यातले हांगातले चेडूं आमचे कोंकणाच्या चेडूं वांगडा लगीण जालां. ती सद्या आमच्याच गांवच्या, ती येता सद्या ते दोंगरेकार म्हणून, मयाचे दोंगरेकार, तेज्या चेड्या वांगडा लग्न जालां. दोंगरेकार म्हणून तूं वळखतलें, अशें मोठे हेजे. म्हणून आतांच्या भुरगे परिस्थिती प्रमाणे असोच की भंडार म्हार समाजाने असो काय उरलेलें अशें ना. सगळे म्हणटा ते मनाची खोशी आनी मनान जाता तशे प्रश्न एकामेकाच्या हितून चलता आनी एकामेकान खोशी जाले न्हू. आतां भटाचे म्हणा, भटाच्यांनी आमचे जर एका गाड जाली जाल्यार भटाचे चेडूं सुद्दां जाला, अशें लग्न जालां. आनी खुबशे आमी पळयला बी आमच्याच जाती भितर. तशें काय हें कशें ना आनी बंधन कशें अशें व्हडलेशें आतां उरलेलें ना. E depois há aqueles que não só casam-se com alguém que não é da sua comunidade, como com alguém de outra religião. I'm Hindu Maratha, married to a Muslim girl last 10 years back. We had a big problem between both the families as they were against our marriage because of different religion. As she was a Muslim and I was Hindu. Even though we got married, and after a matter of 10 years, when we were settled, both the families started coming to closer and now they are very happy with us. आतांचे लग्न पद्दती आनी ते पद्दती म्हणजे कितें म्हणटा तशें पळय, चांद न बदला, सूरज न बदला, बदल गया इन्सान. आतां इन्सान सगळो बदल गेलो. आतां सगळे पळय शिक्षणाचो हो प्रसार इतलो फास्ट आनी जलद आनी स्पीड पोस्टान जालो की सगळ्याचे तकले गोंयाक तरी प्रकाश पडलो. आनी मागीर कॉलेजी आयली, एक स्वतंत्र जातकीर कॉलेजी आयली. कॉलेजी जातकीर कांय लोक आपले आपूण जमोवपा लागले. पूण जे 13-14 वर्सांचे हाजेर अकस्मात ते सगळे नाच जाले. A caste today is left only for 3 reasons probably. One is what we call as marriages, arranged marriages. They happen within the caste because that is obviously within the relations. Maybe it is existing for certain
benefits which the person gets. If he belongs to other backward class, for example, or a scheduled tribe or scheduled caste, then he gets some reservation in education, employment. So these are the 2-3 advantages it is stick. But if you see in the marketplace, if you see in the workplace, you will not find any difference in Goa. You can't just make out who is of which caste. And that is mainly because the education is slowly bringing them together, and everyone is now realizing that there is no difference between me and my friend. So how do I put him in different just because he is born in that caste? Slowly that walls are melting or thinning. I think maybe another couple of generations it won't exist, or it may exist only for the purpose of some temple trust, or maybe for marriages. Even marriages, a lot of them are now taking across caste, and that would ultimately resolve it. Se o sistema de castas de alguma forma moldou a sociedade, então, hoje, este sistema, bem como a cultura que lhe está associada, quase que se diluiu na sociedade moderna. Entre os hindus, os hábitos alimentares, o vestuário, os rituais são muito parecidos. E entre os católicos, a nova geração que sabe a que casta pertence, se lhe perguntarmos o que significa, tem uma noção muito vaga do que é. A única grande diferença é que, de facto, entre hindus e católicos, enquanto que os hindus são quase sempre totalmente vegetarianos, ou seja, não há carne, nem peixe, nem sequer ovos, os católicos de Goa comem tudo. Carne, peixe, ovos, leite, até bebem um bom vinho do Porto. Espero que tenham gostado de conhecer esta faceta da cultura indiana e nós cá estaremos daqui a 15 dias. Este programa é patrocinado por Centro Cultural Comunicar.